मुरगांव पालिकेची अर्थसंकल्पावयली खासा बसका मंगळारा फुडें धुकल्ली। अर्थसंकल्पाची नोटीस मेळ्ळी शुक्रारा। तो वाचूंक कमीत कमी सप्तक जाय असो नगरसेवकांचो मुद्दो। कांय नगरसेवक पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक बिजी आशिल्ले अशें नगरसेवक शेखर खडपकार म्हणटा। अर्थसंकल्पाचेर आतां 6 मेक बसका जातली। स्थायी समितीचो अर्थसंकल्प पास जाला। ताका लागून दिसपट्ट्या खर्चाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्याधिकाऱ्यान सांगलें। कितें जाला की बजेट ऑलरेडी डिले जाल्ले कोड लागलो न्हू सो म्युनिसिपालिटी हॅज टेकन परमिशन फ्रॉम दिस इलेक्शन कमिशन एंड द डेट वॉज फिक्स्ड बट वॉट इज हॅपन्ड वी हॅव गॉट दिस नोटीस ऑन फ्रायडे वी गॉट द फुल बजेट फाइल ऑन फ्रायडे सो देर वॉज शॉर्ट टाइम टू डिस्कस सेकंडली इट वॉज नोटीस that the summary is also not given for us to at least go in we could process it like easily. That is also not done. सगळे जण इनएनॉमसली सगळे काउन्सिलर मागू सोदताले की बाबा आमकां आनी मातशे 4-5 दीस मेवपा जाय वाचून सो त्या बद्दल आमकां सिरियसली मातशें तेजेर आमी घेवन ती बजेट मिटींग 6 तारखेक धरपाची केला ती येते मंगळारा। नेक्स्ट 7 days पूण नाकाय बजेट रीड करपाक इयरली बजेट तो काउन्सिलरांनी सगळ्यांक फ्रायडे नोटीस पावला सगळ्यांक एकान एक काउन्सिलराक थोड्या काउन्सिलरांनी फ्रायडे नोटीस घेतला आनी सायन मारूंक ना इंटेन्शनली मंडे सायन मारला की खुबशे काउन्सिलर हांगा एलिगेशन घालताय तांकां ती थंय वयर भोंवताले आमच्या इलेक्शनाक 5 नंबराच्या सॅटर्डे संडे इलेक्शनाक भोंवन टायर्ड जाली टायम मेळोंक ना बजेटाचे वाचपाक पूण हांगासर बजेट पोस्टपोन केला हो अन्याय हो म्युनिसिपालिटीचेर अन्याय हांगासर सॅलरी बिलरी स्टॉप जावपाक शकता चीफ ऑफिसरान एक्चुअली बजेट घेवपाक जाय आसलें। अर्थसंकल्पाची बसका फुडें धुकल्ली म्हूण ताचो दिसपट्ट्या प्रशासकी खर्चाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्याधिकारी यशवंत तावडेन स्पश्ट केलें। The standing committee budget is already passed in our standing committee. So that will not affect our daily routine accounts matters or audit matters. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। पर्वरे ग्राउंडार कॉम्प्लेक्स उबारता म्हूण पर्वरकार मंगळारा चाळवले। लोकांनी काम बंद उडयलें। हावसिंग बोर्डान थंय काम हातान घेतला मात लोकांक थंय खेळपाच्या उक्त्या सुवातीर कसलोच प्रकल्प नाका लोकांक ग्राउंड जाय। लोकांनी थंयचो आमदार रोहन खंवटेकूय जाप विचारली। मुख्यमंत्री गोंयांत आयलो की विशय ताचे कडेन व्हरून उपाय काडटा म्हूण रोहनान लोकांक सांगला। आपूण लोकां बरोबर रावतलो म्हूण ताणें स्पश्ट केलें। हो एकुलतो एक ग्राउंड जो पर्वरीच्या भुरग्यांक उपलब्ध आसा ज्या जाग्यार तुम्ही केन्ना येवन पळया शेकड्यांनी भुरगे खेळटात हांवूय हांगाच खेळ्ळा ह्याच ग्राउंडार खेळून हांव आज ल्हानाचो व्हडलो जाला आयचे भुरगे हांगा खेळटा आनी त्या ग्राउंडाचेर हांवें बुलडोजर घालपाचो प्रयत्न चल्ला आनी हांगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हाडपाचो प्रयत्न चल्ला। भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंड जाय आनी आमी सगळे जे लोक आसा फक्त ग्राउंडा खातीर ग्राउंड एंड ग्राउंड। शेनवारचे सगळ्यांचे रिस्पॉन्सिबल कोण लोक असले सगळ्याचे फोन ऑफ आमी असले हांगा गुंड रावले आनी हांवें सांगपाची गरज ना खुबशे हांगासल्या लोकांनी पळयले आनी JCB घालून ग्राउंड फोडला हो सुटयो पडल्या भुरग्यांनी खंय खेळपाचें पयलो तुमी कमर्शियल इंट्रस्ट पयलो पळयतले काय भुरग्याचे इंट्रस्ट पयलो पळयतले। आमी धरणे घालतले ना जाल्यार उपोशनाचेर वयतले हंगर स्ट्रायकार वयतले सेक्रेटरीयेंत बसतले कितें तरी करतले नाल्यार चीफ कोर्टाक एक मुवमेंट करतले लयतो म्हणून करतले मुवमेंट जम दिन न्हिदतले मागीर मशिनां कोण कोणाच्या छातयेर चलयता ती पळया तूं हांव रेडी फट्टे तुमी सगळे लोक रेडी आहा। Honorable CM is being out of town. We have temporarily asked them to stop the work till CM comes back. So we have requested Housing Board now to stop the work till we get a proper decision from CM as regards to the sentiments of the people. Market जायच ग्राउंडूय जायच ह्या दोन्ही गजाल्यो जाय त्यो तांच्या संदर्भात हाऊसिंग बोर्डाच्या प्लॅनान कशें बसता इट इज देअर प्रॉपर्टी सो वी हॅव टू एन्श्योर that particular thing is done as long as the sentiments of the residents are taken place of the locality. गोंय क्रिकेट असोसिएशनान घेतिल्ली पयली चलयांची प्रीमियर लीग 2020 सर्त साखळे डेव्हिल्स जिखले। फायनलींत तांणी प्रायड ऑफ पेडणेक 75 रनांनी मारले। साखळेच्या कॅप्टन सुनंदा यात्रेकारान बऱ्यापैकी खेळ दाखयलो। साखळेच्या जैतान ताचो वांटो मोलाचो ते वुमन ऑफ द मॅच थारले।
sure this could be the first body. What a shot! The ball is racing this time. This is Hero Nishiko. Wickets down out. Back with them. ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 20-2 और गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई जोरदार अपील वहां पे और ये आउट। तीसरा विकेट गिर चुका है। काफी उम्मीद में है साकेत डेविल्स झूमती हुई नाचती हुई। ये जो नए बल्लेबाज काशी देसाई अरे यहाँ पे a lot of other dignitaries. This time the ball, Pierce and Bill. Yes, Bill into this. Another wicket goes down at the wicket. So another wicket, the wickets are falling. House of card. Last bumper by we would have done better, but the thing is just a bad decision. We would have opened first in the batting, and that's right now. And anyways, I want to thank GCA for organizing such a this GPL for all the women, and also congratulate the Sakli team. Wonderful game. With the bat and with the ball as well, and on the field as a captain. Can you have a big round of applause? The women now there because of two fantastic performances, but nevertheless, congratulations. Diksha got Resha's wicket. That was a turning point, and then regular interval wickets went in favor of us. So. Good game. And thank you for GCS for organizing such a wonderful tournament. Thank you. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.